सांग्यार IIT प्रकल्पा खातीर निवडिल्ल्या सुवातेर पुलीस बंदोबस्तान शुक्रारा जमीन मेजली। ह्या प्रकल्पा खातीर सुपीक जमनीचें लुकसाण जावचें ना म्हण थळावो आमदार सुभाष फळदेसायाचो दावो। बोगस शेतकार अडथळे हाडटात म्हण केला आरोप। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे स्टेजीचेर बसलेले लोक ते मेजा काळे काढून आमच्या लोकांचेर मारतात, मायक काढून घेतात आमच्या मनशा कडलो, मारहाण जाता आमच्या मनशाक, गाळी घालतात आमच्या मनशाक आणि म्हणतात की प्रोजेक्ट करता की हे सुभाष फळदेसायाले गुंड आयले आणि आमकां मारले। अशे तरेचो बेबनाव कांय वेळ टिकपाक शकता, तो परमनंटली टिकपाक शकना। म्हणून म्हजी एक विनंती आसा सगळे लोकांक जांकां आस्था आसा की आमच्या शेतकऱ्यांची, तांणी ह्या मळाचेर येवचें आणि आपले विचार मांडचे। अभिजित प्रभुदेसान ते सांगला की जे जॉबा लागून पयलींच गव्हर्नमेंटान भायर कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आसा म्हणून सांगलें ताणें। ना ह्योच ह्याच तरेच्यो तांणी येवन मुखार दाखोवचें। आमचे कडेन हांव 1 to 1 उलोवपाक तयार आसा। तांणी दाखोवचें जे पळय सरकारान खंय तांकां बरोवन दिल्लें आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान की जे जॉब हांगा जातले क्रिएट जातले अपार्ट फ्रॉम IIT ते सगळे जॉब खंय आमी काडटले आनी ताका दितले कोणाक, जे भायल्यानसान IIT खातीर आयिल्लो फोर्स आसतलो तांकां। अरे गोंयान भितर सरकारी जॉबा खातीर 15 वर्सांचे रेजिडन्स कंपल्सरी आसा आनी असो सरकार निर्णय कसो घेवपाक शकता? दुसरी गजाल अफवा जी सांग्यार पसरला सध्या तरी की IIT जर सांग्यार जाय जाल्यार चड बेनिफीट हो कुडचडे मतदारसंघा भितर आसता, हेतून तुगे क्लॅरिफिकेशन? शेवटाक आमी गोंयान भितर IIT करता। हांव फक्त म्हणजे फायदो कोणाक केप्यांक जावपाक शकता, कुडचड्यांक जावपाक शकता, संपूर्ण गोंयान जावपाक शकता, पण मॅक्झिमम फायदो हो सांग्यारच जातलो। हांव दुसरें सांगता, म्हजो स्वार्थ आसा तो इतको सांगेचे भले जावचे, सांगेच्या लोकांक रोजगार मेळचो, सांग्या भितर मार्केट कॉम्प्लेक्स येवचे आनी ताच्या खातीर आमी तजवीज केल्ली आसा। मिटींग जाल्ली पयलीं शेतकारा फुड्यान त्या दिसा आनी थंय सगळे एग्री जाल्ले आनी मागीर बोवाळ जालो। म्हणजे कोण मिसगायड करता दिसता तुमकां? मिसगायड करतात हे जे NGOज म्हणून स्वताक जे फार्मराचे कल्याणकारी म्हणटात आणि गोंयचे विध्वंस करपा खातीर जे मुखार सरलेले आसात की गोंयचे राखणदार म्हणटात पूण गोंयचो विध्वंस हे लोक घडयत हाडटात। फॉर एग्जाम्पल हो अभिजित प्रभुदेसाय, हांवें ताजे करणी सगळी एक्सप्लेन केल्ली आसा। हो अभिजित प्रभुदेसाया सारखे लोक येतात, सगळ्यांत पयलीं मायक हातांत घेतात आणि लोकांक भडकावन घालतात। हे लोक आसात ते करतात। कांय पॉलिटिकल लोक जे आसात ह्या निवडणुकी भितर हल्लेले आसात, परत एक फावटी मिटींग घेतात आणि मुखार धाडटा आणि आपूण तमाशा पळयतात। लोक बाबडे फसता हांगा, हांचे सांगण्या वेल्यान लोक येता हांगा विरोध करतात आणि तांचे सेटलमेंट आसा त्या सेटलमेंटा भितर गडबड जाता।